इवनिंग, वेलकम बॅक टू वन मोर न्यू व्लॉग। तर आता तुम्ही म्हणटली काल तर तू घरा गेले मम्मीच्या घरा, आयज परत हांगा कशें पावले का म्हणून। तर हांव काल मम्मीच्या घरा गेल्ले खरें, तुम्ही पळयला ते सारखे, बट आता जो हो तुम्ही व्हिडिओ पळयता पळय न्हू, तो हांवें काल घरा वयचे पयलीं शूट केल्लो, सो तेका लागून तुम्ही म्हाका हांगासर घरा पळयतात। आनीक आता तुम्ही थंबनेल पळयलो, टायटल पळयलो, तुमकां समजलेच आसतलें की आयचो व्हिडिओ जो आसा पळय न्हू तो कित्या बद्दल आसा, कित्या रिलेटेड आसा। तर जशें की तुमकां हांवें कालच्या व्हिडिओन सांगलें की तुमच्या खातीर थोडेशें सरप्रायज आसा म्हणून, तर ते हेच सरप्रायज जे तुम्ही थंबनेलाचेर पळयला। तर हय, आमी वता भोंवपाक, 5 दिसाच्या टुराक वता। टुरिस्ट म्हणटा खूब तेंपांनी अशें खूब दिसा खातीर आमी भायर सरता। लास्ट जानेवारीन आमी गेल्ली, हांव आनी हो कोल्हापूर गेल्ली। तुम्ही ते व्हिडिओज जे आसा ते म्हाजे पळयलेच आसतले आय होप। आनी आतां खूब तेंपान, खूब म्हयन्यान म्हणटा तशें न्ही आमी भोंवपाक वता आतां। एक्चुअली हो प्लॅन जो आसा पळय न्हू, जो आमी आतां तुम्ही पळयतात, तो प्लॅन फेब्रुवारीन चल्लो, की फेब्रुवारीन आमी अशें डिसायड केलें की ह्या प्लेसीचे आमी इतले दिसा खातीर भोंवपाक वतली अशें म्हणून। तर तेन्नासून तो प्लॅन पोस्टपोन जायत येयलो। हेजी कामां, म्हाजी कामां, बरें ना जालें लग्न, फंक्शन्स, हे ते सगळ्यो राटावळी लागून हो प्लॅन जो आसा पळय तो पोस्टपोन जायत आशिल्लो। तर फायनली हो प्लॅन जो आसा पळय तो आतां प्रोसीड जाता मुखार। तर आमी वता भोंवपाक। आतां खंय वता, कोण कोण वता, कशी वयता, केन्ना वता, सगळें तुमकां न्ही फाल्यांच्या व्हिडिओन कळटलें। जशे जशे दीस वतले तशे सरप्रायज जे आसा पळय न्हू हे रिवील जायत रावतले। आनी तुमच्या खातीर तुमी अशें म्हणपाक शकता बारीक सरप्रायजीस जे आसा पळय ते व्हिडिओन मेळत रावतले तुमकां। आतां तुमकां भोंवपाक वता म्हणून सांगलें म्हणटकीर पॅकिंग तर करपाकच पडली। तर सगळ्यात पयलीं न्ही हांव पॅकिंग करून घेता। कांयच अजून पॅकिंग करूना, सगळें हांगासर कोनशाक मारून दवरला, दाखयता तुमकां। हे पळयात हांगासर जे कितें जाय पळय न्हू ते सगळें काडून हांगा बॅगांनी भरून दवरला। तर ते सगळें न्ही आतां आयन करून म्हाका बॅग पॅकिंग जे आसा पळय ते करपाक जाय। तर चड टायम ना, झटपट सगळें गडबडीन करपाक जाय। आनी हो बॅग पॅकिंगाचो व्हिडिओ जो आसा पळय न्हू म्हाजो, तोच हांव आयज तुमच्या वांगडा शेअर करतलें। एक्चुअली न्ही आतां सुद्दां वचपाचें जे आसा पळय ते आमचे अशें खूब दीस पयलीं प्लॅन केलें अशें ना। तर एक 2 दीस पयलीं न्ही आमचे आयचो आनी कालचो पयर रातचे न्ही आमी डिसायड केले अशें या बी अशें म्हणून डिसायड केले। आनी काल पयर राती डिसायड केले अशें या बी ना म्हणून। आनी काल फायनली आमी प्रॉपर आमगेले प्लॅन जालो की चल परवा या अशें म्हणून फायनल। सो चड टायम मेळूना, शॉपिंग करपाक मेळूना, कांयच करपाक मेळूना, जें कितें आसा तेंच अशें बॅगान घालपाचें वचपाचें, तसलो प्लॅन। तर म्हटलें हो म्हणपाक लागलो चल तूं आनी आतां हांगासर कांय शॉपिंग करनाका, कांय ऑर्डर करनाका, कांयच नाका, भोंवपाक आनी थंय तुका जाय तितली शॉपिंग कर, थंय तुका जाय पळय न्हू कितें तें थंयच घे सोमतेच। आतां आनी हांगासर ते गडबड तूं करनाका, कपडे बिपडे तर आसात भरपूर, तेच घाल या आनी या अशें म्हणून। तर हांव वता, हो वता, आनी आमच्या वांगडा आनीकूय कोण वता ते तुमच्या खातीर सरप्रायज तुमकां फाल्यां कळटलें। तर तुमी बी खूब एक्सायटेड जातली त्या मनशाक पळोवन, तुमी वळखतात त्या मनशाक। सो आमी वतात, चला तर चड टायम आनी वेस्ट करिना, पटपटी सगळे कपडे बिपडे जे कितें आसा पळय ते पयलीं आयन करून घेता आनी मागीर पॅकिंग जे आसा पळय न्हू ते स्टार्ट करता। टायम ना, गडबड। आनी पॅकिंगाच्या बाबतींत हो म्हाका कसोच हेल्प करना आनी हांव तेका आपय बीन ना, कित्याक म्हाका खबर आसा एक जर हेल्प कर म्हण हेका आपयलें न्ही जाल्यार जें काम हांव हेजो हेल्प नासतना 10 मिनटान करता पळय तेका 1 वर लागतलें। हो काम करपाच्या सोडूनच म्हाजें कामां चड वाडयतलो, तेका लागून हेका भायर दवरला आनी हांव म्हाजें काम कितें आसा तें बेडरूमान करून घेता। पयलीं सगळे कपडे बिपडे जे आसा पळय ते आयन करता आनी मागीर पॅकिंग स्टार्ट करता। तर हो पळयात हांगासर इतलो सगळो पसारो डोंगर काडून दवरला हांवें कपड्याचो, तो न्ही आतां हे बॅगान न्ही हांव सगळो घालून घेता।
तर हे पळयात हांगासर हांवें बॅग जे आसा पळय न्हू ते पॅक केले. म्हटल्यार जे कपडे आमकां 4 दिसाक व्हरपाक जाय पळय न्हू ते सगळे कपडे हितून पॅक करून दवरल्या. आनी ज्या दिसा आमी वतली घरा कडल्यान घालून पळय न्हू ते कपडे दोगांचे काडून दवरले हांगासर. त्या बॅगान पॅक केल्ले एक्चुली, बट आतां न्ही याद जातकीर सगळे काडून घेतले. आनी तेजे नंतर कपडे सोडून बाकीचे जे कितें घेतला पळय न्हू ते तुमकां हांव दाखयता. ह्या बॅगांनी कितें घालून घेतला ते इन शॉर्ट तुमकां न्ही पटपटी सगळें दाखोवन घेता. आनी हे जे तुमकां तेलाचे पॅकेट दिसता पळय हांगा ते प्लीज इग्नोर करा. ते न्ही आतां सांजचे देवाक वात लायता आसतना फोडून बॉटलींक भरपाक जाय, ताका लागून ते थंय काडून दवरले तशेंच आसा. बाकीचे जे सगळें कितें आसा पळय ते तुमकां दाखयता हांव की कितें कितें घेतलां ते. तर सगळ्यात पयलीं न्ही हे म्हाजे बारकेले बॅग. हितून न्ही सगळे एक्सेसरीज आसा. म्हटल्यार स्पेक्स, आमचे दोगांयचे स्पेक्स जे आसा पळय ते रातचे बीन ट्रॅव्हल करता जाल्यार बऱ्याक पडटा न्ही लायटीक खातीर, सो ताका लागून ते घेतला. ही म्हाजी सेल्फी स्टीक शूट करपाक बऱ्या पडटा. हेका लायट्स बीन आसा सो ही हांव कॅरी करता. ही म्हाका शूट करपाक बऱ्याक पडटा सो ही सो दॅट तुमकां हांव प्रॉपर व्हिडियोज जे आसा पळय ते दिवपाक शकतलें. आनी तेच्या नंतर हे ग्लासीस एक्स्ट्राचे कारीन आसा म्हाज्या, बट हे एक्स्ट्राचे ग्लासीस जे आसा पळय न्हू ते. आनी हितून न्ही मागीर वता आसतना चार्जर्स घालपाक जाय. सो हे सगळे मागीर एकूच कडेन मेळटले न्ही ताका लागून हे बॅग, फर्स्ट बॅग. जे कितें दाखयलां ते काडून दवरता हे सायडीन. नेक्स्ट हो म्हजो बेल्ट. ही एक अम्ब्रेला घेतल्या. आतां पावसाचे दीस न्ही केन्नाय खंय कसोय पावस पडपाक शकता, ताका लागून ही एक अम्ब्रेला. नेक्स्ट हांगासर हेचे बॅग घेतला. वेस्ट बॅग जे आसता पळय न्हू ते वेस्ट बॅग इन सेन्स कमराक घालपाक हेचे बॅग. सो ते मागीर तो वता तेन्ना घालतलो. तेजे कितें कितें आयपॉड्स आनी कितें कितें आसा इयरबड बीड ते सगळे घालून तो घेतलो मागीर. नेक्स्ट आसा म्हाजे हे बॅग. हितून सगळो न्ही जो पसारो आसा पळय तो हितून आसा. जे जे कितें गरजेचे आनी सगळे आसा पळय ते सगळे मेकअप प्रोडक्ट्स, टॉयलेटरीज हे ते सगळे न्ही हे पावचिसान घालून हांवें हितून घालून घेतला. तर तुमकां दाखयता. फर्स्ट व्हडलो पावच जो आसा पळय न्हू तितून हांवें सगळे म्हाजे प्रोडक्ट्स जे आसा पळय ते घेतल्या. तुमकां तर खबरच आसा म्हाजी स्कीन जी आसा पळय ती एकदम सामकी ड्राय, सो ताका लागून हांवें हांगासर हे हायड्रेटींग मास्क घेतल्यात. इफ सपोज सामकी स्कीन ड्राय बी पडली न्ही आनी आतां गरमी बीन थंय आतां क्लायमेट कसो आसा खबर ना जे कडेन आमी वता थंय म्हणल्यार सामको गरमी आसा काय सामकी गरमी आसा खबर ना. सो ताका लागून ऑप्शनल हे 2 घेतल्यात. मागीर हे म्हाजे जे जे कितें नेसेसरी सामान आसता सो हायजीन मेंटेन करपा खातीर एंड ऑल सगळे साबण, कोम, क्लिप्स, क्लचर्स, सोप्स हे सगळे. हो एक बारीकसो परफ्यूम स्प्रे, टूथब्रश, कॉलगेट सगळे जे कितें एसेन्शियल आसता ते. हो हांगासर फेस वॉश. तर हे सगळे प्रोडक्ट्स टॉयलेटरी प्रोडक्ट्स जे आसा पळय ते सगळे हितून घालून घेतले हांवें. त्याच्या नंतर आसा नेक्स्ट पाउच म्हाजे कडेन हो. हितून न्ही म्हाजे फक्त इयरिंग्स आसा. हे तुमी हांगासर पळोवपाक शकता. ही इयरिंग्स चड घेवना, 2-3च ऑप्शन घेतल्या. सो तीच हांव रिपीट करतलें. ताका लागून जे पळय इयरिंग्स 1-2 ड्रेसांचेर वता पळय न्हू तसलीच हांवें हांगासर इयरिंग्स घेतल्या. ही इयरिंग्स, हे बँगल्स, सो इंडो वेस्टर्न लूक करपा खातीर. आनी हो एक हांवें नेकलेस घेतला गळ्यातले. सो तुमकां दाखयता. लास्ट टायम जेन्ना हांवें म्हाजी एक्सेसरीज दाखयल्ली पळय न्हू तेन्ना हो तुमकां हांवें दाखोवन आशिल्लो. सो आतां दाखयता. पळयात हो ह्या भशेन आसा. सो इंडो वेस्टर्न लूक करपा खातीर बी परफेक्ट आसा असो. सो आनी हे वयर अशें ताका ह्या भशेन. सो हो एक नेकलेस घेतला हांवें. घेतला हांवें सगळें. पळोवया कशें कितें करपाक मेळटा तें.
ह्या हितून फक्त माझी बँगल्स आणि इयरिंग्स तशेंच आसा. सो हो जालो सेकंड. आणि नेक्स्ट हो जो थर्ड पाउच आसा पळय न्हू, हितून ही जी एमर्जन्सी मेडिसिन्स लागता पळय ती सगळी, फीवर कोल्ड त्याच्या खातीर, पेन रिलीफ एक आसा. आणि 2 जी आसा पळय न्हू, हांवें हांगासर फेस मास्क घेतल्या. मास्क जी आमी यूज करता पळय ती, हेका थंडी बी जाल्या न्ही, जावं म्हाकाय थंडी जाल्या, आमकां लागून लोकांक त्रास जावूं जायना अशें बी म्हणून. इफ सपोज थंडी चड चाळवली जाल्यार मागीर मास्क बऱ्या पडटा न्ही. सो तेका लागून ही मास्क घेतल्या हांवें 2 हितू भितर. आनीक थर्ड थिंग न्ही, हो म्हाजो युजल पाउच जो हांव खंयी गेल्यार होच कॅरी करता. तितून हे सगळे डेली प्रॉडक्ट्स जे लागता पळय न्हू, वॅसलीन म्हणा, लिपस्टीक, सनस्क्रीन, मॉइश्चरायझर, लिपस्टीक सगळ्यो, मेकअप रिमुवर, लिपस्टीक रिमूव करपा खातीर, आयब्रो पेन्सील, हे सगळे, रोल ऑन, हे सगळे जे डे टू डे कितें यूज जाता पळय प्रॉडक्ट्स, तेच सगळे प्रॉडक्ट्स. आनीक तितू भितर न्ही हे एक हांवें घेतला, हे इयरबड्स, हेका जाय पडटा न्हावले म्हणटगीर न्ही हेका इयरबड्स लागता. सो तेका लागून कॅरी करता हांव. सो हे सगळे आमचे प्रॉडक्ट्स जे आसा पळय ते घेतले, जे कितें डे टू डे लायफान नेसेसरी आसता, जे आमकां सकाळ फुडें उठ्ठा तेन्नासून सांजचे म्हळ्यार जे कितें लागता पळय न्हू तेच सगळे हांवें हांगासर घेतला, कॅरी केला. सो हे अशा रितीन हांवें पॅक केल्लें. सो मागीर न्ही हे खंय ते खंय म्हणून उस्तुपाक आनी नाका न्ही, तेका लागून सगळें एकूच कडेन मेळटा अशें करून घातलें म्हणटकीर. सो हे एक बॅग जालें. आनी नेक्स्ट ही म्हाजी पर्स, जी मार्केटांनी गेल्यार हांव हीच व्हरता, खंय भोंवपाकय गेल्यार हीच व्हरता, खंयी गेल्यार ही पर्स म्हाका लागता. स्लिंग बॅग हे म्हाजें, हितून म्हाजें सगळें हितूनच आसता, स्लिंग बॅग म्हाजें. तर इतलें सगळ्यांनी हांवें पॅक केलां. आतां फक्त एक्स्ट्राचे शूज आनी स्लिपर्स जे आसा पळय न्हू ती पॅक करपाची उरल्या, इतलेंच. आनी जे कितें तोंडार मारीत रावपा खातीर जे कितें जाय पळय न्हू ते त्या बॅगान आसा. सो तें हांव मागीर घरा जेन्ना वतलें पळय न्हू आतां सांजचें, सो तुमी पळयलां की हांव घरा पावलें तें, सर तेन्ना हांव मागीर व्हरून थंय म्हाजे कडेन बॅग आसा, जे खावपा बी घालपाचें प्लास्टिकाचें एक बॅग आसा तेजे कडेन, तितून घालतलें व्हरून. सो तें मागीर तुमकां दाखयता. सद्याक ही हांगासर म्हाजी पॅकींग. आनी मागीर घरा कडेन पावली की ना हेकाच हांव कंटिन्यू करून दाखयता तुमकां की टोटल कितली बॅग्स जाल्या आनी खंय खंय हांवें कशें कितें पॅक करून घेतल्या. तर हे तर म्हाज्या बॅग तुमी पळयलाच. आतां घरा कडेन पावले की ना आनी मागीर फूड्स, उदक बिदक कशें पॅक करून घेतला तें हांव मागीर तुमकां घरा पावले की दाखयता. उदक बी सगळें हांवें माक गरम करून भरपाक लायलां. तुमी तर जाणाच आमी गरम उदक पिता, थंड उदक डायरेक्ट पिना, गरम उदक थंड करून पिता. सो तें मागीर तुमकां हेकाच कंटिन्यू करून घरा कडेन पावले की ना दाखयता मागीर. सो हे इतलें सगळें म्हाजें सामान. तर हे पॅक केलां हांवें. सो हे हितूनच घालून दवरता, सो दॅट गाडयेन घालपाक बऱ्याक पडटलें न्ही, तेका लागून. तर हे अशा रितीन हांवें सगळें पॅक जे आसा पळय तें करून घेतलां. हे वता त्या दिसा घालपाचे कपडे. सो हांव हे म्हळ्यार सेपरेट बॅगान घालून व्हरतलें, सो दॅट मागीर परत हे बॅगान उस्तुपाक नाका न्ही, तेका लागून. तर अशा रितीन न्ही हांवें जे कितें हांगा म्हाका पॅक करपाक जाय आशिल्लें तें पॅक करून घेतलां. सगळें गडबडीन जालां. तर हितून भितर थोडेशे आयटम्स जे आसा पळय ते म्हाका मार्केटांतल्यान घेवन एड करपाक जाय. फॉर एग्जाम्पल शॅम्पूज. आतां तुमी म्हणटले तुमचे कडेन शॅम्पू ना तर हांगा का म्हणून. तर शॅम्पू आसा, बट म्हाका न्ही त्यो व्हडल्यो बॉटल्स जे आसा पळय त्यो कॅरी करपाच्यो ना. पावचीस जे येता पळय न्ही ते घेतले सॅशे. सो आमकां कॅरी करपाक बरें पडटा येदी बॉटल्स आनी कित्याक. सो ते न्ही हांव मागीर घरा वतलें पळय न्हू तेन्ना मागीर मार्केटान थंय घेतलें आनी हितून पॅक करतलें. सो ते पॅक करपाक उरलां. आनी फूड आयटम्स जे आसा पळय न्हू ते सद्या हांवें बेश्टे बॅगान घालून दवरल्या. घरा गेले की सारकें पॅक करता. आनी ते जे बाकीचे मागीर पॅकिंग्स बी आसा पळय न्हू ते हांव हेकाच व्हिडिओ जो आसा पळय तो फाल्यां मागीर कंटिन्यू करतलें आनी दाखयता तुमकां की कशें कितें पॅक केलां आनी कशें कितें हांव कॅरी केलां तें. तर मेळया मागीर घरा कडेन पावले की कंटिन्यू करता हेका व्हिडिओ मागीर. सो तुमकां हांवें म्हटलेलें न्ही की मागीर घरा कडेन आयले की दाखयता म्हणून कशें कितें पॅक केलां, कितली बॅगां जाल्या ती. फर्स्ट थिंग म्हटल्यार हे बॅग जितून आमचें सगळें चटर मटर आसा, खावपाचें सगळें जें कितें आसा पळय तें हितून आसा. तर हे बॅग हो बसला हांगा टी व्ही पळयता मॅच. तर हे बॅग
हे एक बॅग हांगासर आणि हांवें जे कितें घरा कडल्यान पॅक करून हाडलेले पळय बॅगान ते कारिनूच आसा, काडूच ना कांयच अशें. सो ते भितरच आहा, सो ताका लागून तुमकां बॅगा बी आनी दाखोवपाकच मेळना. सो हो म्हणपा लागलो ती बॅगा जी आसा पळय ती आनी आमी भायर काडना, एक कारिनूच आसूनी अशें म्हणून. परत आतां काड फाल्यां घाल परत. तितूंतले काय आमकां अशें नेसेसरी अशे कांय आयटम्स ना जे कितें घालपाचे बिलपाचे ते सेपरेट घालून हाडलेले न्ही ताका लागून. तर 10 लिटराची एक उदकाची बॉटल व्हडली ती भरून घेतल्या, गरम उदक निमान थंड करून तितून भरून दवरला. सो ती एक बॉटल आनी हे खावपाचे पिवपाचे सगळें आनी कपड्यांची बॅगां. तर आनी कांय ना इतलेंच. तर म्हटलें तुमकां एक अपडेट दिवया अशें म्हणून, कित्याक की हांवें म्हटलेलें न्ही दाखयता म्हणून, पूण बॅगा जी आसा पळय ती अर्दी गाडयेनूच आसा, अर्दी हांगा आसा अशें करून आहा. सो तुमकां कंप्लीट न्हू कितें कितें घेतलें तें दाखोवपाक मेळपाना. सो हें इतलेंच अशें. चलत तर हेच्याच वांगडा आयचो व्हिडिओ बी जो आसा पळय तो हांगाच एंड करता आनी तुमकां सगळ्यांक फाल्यां मेळपाक येता ट्रॅव्हलिंग व्हिडिओज घेवन सांजचे 6 वरांचे. तो मेरेन म्हाजे व्हिडिओज जे आसा पळय ते अशेंच पळयत रावात. जर तर व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक शेअर कमेंट करपाक विसरनाकात. चॅनलाचे नवे आसता जाल्यार वता आसतना चॅनल सबस्क्रायब करून चला. बरें तर फाल्यां मेळ्या सांजचे 6 वरांचे. तो मेरेन थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय. बाय बाय खंय तुमकां तो मॅच पळयता. चलात तर बाय बाय.